आमची जिणी मोडोली कुर्बे वंदिगे सोमिनी तुझ्या मायकोणाचे गोडवे आसुनी दियादा तुझो करुणी सोलोच्या कामी समर्थ सांभाळुनी तुझ्या समृद्धा मोरणा आसुनी आमच्या मरणाचे काळी पाव तू आमकां घे सोमिनी तुझ्या कीर्तिवंत आसून सावा आसुनी निवार तू आमकां सर्वे वेळारी पूर्णतलितिगे सोमिनी तुझ्या सैतान पूर्वा केलेल्या आसुनी लाभाशीकर आमकां सोमिनी अंतिम मुक्त करणी जिणी आमकां मागणे सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडे मुंडेस इगस मादेसो कर्मुनी कोट क्रिस्तावासो विस्तार म्हूण खरो भावाक सोमेस्ता धर कर म्हूण सवकासाय राया पाशांतय वाडे आनी सडे म्हूण मागतात कांचाय बिणीची मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक आमी सांत जुजे कोवेंताचे कार्मेलीत एक अपुरबायेची सांज मागता आनी बाळका जेजूच्या ह्या पुनशेताक स्वागत म्हणटा. जुलय म्हयन्याची 16 तारीख आमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन कार्मेलितांक तशें बेंतीन नेस्तल्यांक भोव महत्वाची आनी संभ्रमाची. कित्याक आयच्या दिसा आमी कार्मेल वर्दीची पात्रोन आनी आमची मोगाळ आवय जावन आसच्या कार्मेल सायबिणीचो दाबाजो आचारसिता. हें फेस्त बेंतीनेचें फेस्त म्हणी लोकां मोगाळ जालां. आमी ह्या वर्साचो दाबाजो कार्मेल मायचो सांगात मनशा कुळाक एक व्हड सकत म्हणल्यार माताळ्या खाल संभ्रमते आसा. मोगाच्यानू मोरयेचे आख्खें जिवीत घेतलें तर तिचे मुखेल मिसांव असले सांगातपणाचे सांगात दिवचें. मोरयेन पयलें जुजेक देवान दिल्ले मिसांव चारयेक हाडच्याक उपरांत जेजूक ह्या संवसारी सर्गी राज स्थापन करच्या मिसावांत आनी त्या उपरांत आपणाच्या गुरूच्या अकालीक मरणा वरवीं दुखेस्त जावन भियान भरिल्ल्या शिसांक तिणें सांगात दिवन धैर्यान भरले. कार्मेलीत वर्दीची चरित्रां पळयली तर पयलें इस्रायलाच्या कार्मेल दोंगरार जिवन आशिल्ले आमचे मालघाडे भाव
तुर्कांच्या दोशीक लागून गांव सांडून युरोपाक येवन पावले. युरोपाचें खाण तांच्या कुडीक लागलें ना. थंयच्या हव्याक आनी परिसराक तांची कूड उपगाली ना. तांकां युरोपाची भास समजली ना. हांगाची जिणे रीत तांच्या मूळ जिणे सालीक व्यतिरिक्त आसून व्हड आळवण वेचे स्थितीक येवन पावली. ह्या संदर्भात संप्रदाय सांगता तशें व्हड दिसो वडील सान सायमन स्टॉक मोरयेक उलो मारता. ह्या वेळा मोरी आपणाच्या संगातपणाचो आनी आधाराचो संकेत जावन बेंदीन दिता आनी ती नेस्तल्यांक तिची निरंतर ससाय भासयता. हे मोरयेचे संगातपणाचे मिसांव अजून जारी आसा आनी आमच्या जिणेच्या विविध हंतांनी आनी परिस्थितींनी मोरी कशें आमकां संगात दिता ते आमी फाटल्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळा नियाळ केला. आनी मोरयेचें हें संगातपण आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत अनुभव केला. कित्याक माये जशी धवलो कोणी रित्या हातांनी पाटी येना. आज ह्या मोगाळी मायेचो उगडास काडून तिका अर्गां दिवन हें दिनवासतेचें बलिदान भेटोवंक आमी आयल्या. कार्मेल माय आमकां निरंतर तिचो संगात दिवन दी. तिच्या मांतांत आमकां सुरक्षीत राखून सांबाळून दी. ह्या मिसा वेळा आमच्या कास्केत सवां खातीर मागता आसतना अख्ख्या कार्मेलीत वर्दी खातीर मागूंक विसरूंक न्ही. तर आतां ही चिंतना मतीन धरून ह्या दाबाजीच्या अर्गां स्तुतेक आयतीन सावया. गायन मंडळी संगी आमचे ताळे मेळून प्रवेश गीत गावया. राणी कार्मेलाची मोगाकेन गुपित तुंगेर. राणी कार्मेलाची तू सियोनाची पतीन आत्म्याची शारोतीन निराधार्याची. आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Baba
Jesu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे भगवंत ओंकार मायेच्या मानाक समर्पित केल्ली जाय जय म्हूण तुवें खोशी वेली. आज तिका वयर वच आनी दर्यांतले वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता तें हांसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजे रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडवचे आदीं सकला देंवून वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मळब सगळें काळें जालें आनी शिरंदरीचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. ओडमका तुझेशी मुर्ये दोलो बावपारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओडमका तुझेशी मोरये दुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळजिणी जियेता न्याय नीतीन चलता. काळजांत सतुलयता आपले जिबे पेल्या सोनिस्कोचार उलयना. ओडमका तुझेशी मोरये दुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. जो कोण पेल्याक कचलो अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नाव पाठ करिना. जो कोण अन्या मनशाक ठालता दिव्यरातेच्या मानान लेखता. ओडमका तुझेशी मोरये दुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओडमका तुझेशी मोरये दुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. साम पावलान गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आशिल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दम दूर करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणाने पाठयला आनी तो आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलोवप दिता. तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेक दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय.
देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार Sărespo तुमचे सोवे आसूं जुवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या हेने जेजूची आवय ताची बहीण आवयची बहीण क्लेपसाची पोतीन आनी मागदल्याची मोरी ही सर ताच्या खुर्सा बोगलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी ताचे बोगलेन आसल्या मोगाच्या शिसा पडल्यान जेजून आपल्या आवयक लागीं म्हणलें श्रेये पळय ओ तुजो पूत उपरांत शिसांक तूं म्हणालो ही तुजी आवय ते घडये तो त्या शिसान तिका आपणा चिकन घेतली देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कार्मेल मायाची मजत मनशा जिणेक वरती सकत फाटल्या सुमार दिसांनी तुमी विविध संदेश नियाळ्ळ्यात नव्यानाक आयल्यात आनी आयच्या फेस्ताक तयाराय तुमी केल्या मोर्या मायेची सकत या कार्मेल सभेणीची सकत कितले आगादगी म्हणलें समजोवच्याक तुमकां एक दृश्टांत नीज जाल्लें घडीत तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आशिल्लो पोरू ISRO इस्रो थंय न्हू श्रीहरिकोटा जावन चंद्रयान तड तें उबोन वयर लुनाराक गेलें हांतू काम करतली एक कॅथोलीक चली 40 वर्सां पयलें एका हिंदू ब्राह्मणा लागीं मोगार पडली ओबी सभेच्या तिळवळके प्रमाणे तांचें लग्न जालें पूण तो हिंदू ब्राह्मण म्हणालो हांव तुका कसलीय अडकळ करिना तुजो भावार्थ तुजो देव तुजें मागणें आयताराक मिसावेचें हाका हांव कसलीच अडकळ हाडिना पूण म्हाका मात्र वत्ताय करिनाका
तुज्या देवाकी पातयना हांव खंयच्याच देवाक पातयना. तो एक सायंटिस्ट. पूण 35 वर्सां त्या दादल्यान त्या स्त्रियेक मोगाचो सांगात दिला. हर एका आयतारा ती मिसां वेताना तिजे सांगाता बांकार तो बसता. हर एक मागणें करतना तो ताचे इतल्याक ओगस्ट बसता. तेर्स म्हणटानाय तो ओगस्ट बसलो. 35 वर्सां उपरांत तांची निवृत्त जिणी जाली आनी त्या दाळा युरोपाक तांणी वचूंक आलोचन केली. युरोपांत पॅरीस, फ्रांस आनी प्रत्येक जावन लुट्साक पिलग्रीम जावन ती गेली. आनी त्या दाळा त्या स्त्रियेन म्हळें ही पवित्र जर हांतो आमी एक डीप एक बुडल्यार नाण घेतल्यार बरेंपण जाता. तुका जावंक पुरो, हांव ह्या बांकार बसतां, तूं वच. ती स्त्री उपरांत आयली. येता आसतना हो मनीस सगळोच खामता, उलोवंक शकना, सगळोच खामता. कितें जालें? ताका उठोवंक जायना, उबें रावंक जायना. कितें जालें म्हणून पतीन गडबडतना तो म्हणालो कितें एक धवी स्त्री म्हाका जळकल्ले बरी जाली आनी एक ताळो आयकलो. तुवें बसलो जागो तो बर्नादेस बिरो. तें उतार ताका आयकतना अशें जालें म्हण तो म्हणलो. आनी त्या दाळा पतीन समजलें वस, तुंय ह्या जरींत ना. जायत म्हणले क्षण कंपनी रावली. गडयान उठलो, उदकाक गेलो, फाटीं आयलो. फाटीं गेल्लोच म्हाका पविस्तान काणये जाय आनी क्रिज्म सक्कड सक्रामेंत ताणें काण गेलें. आज ताचे मिसांव बायबल येदोळस सगळो बायबल 4 फाटी सगळो सुरवेतान अखेर पर्यंत ताणें वाचून जाला. म्हाका लज बगली सगळो बायबल हांवें येदोळ वाचूना. ताज्या उपरांत आज येवकरिस्ताचो मिनिस्टर कुमगार वांटूंक, कांतारां गायन करूंक, कॉयर मेंबर पेडेस्तांक कुमगार व्हरूंक आनी गरजेवंतांक पावोवंक, दिसाक 2 तेर्स पवित्र पुस्तक वाचचें आनी अशें मरियमायेची विशेश भक्त जावन आजुनी ही दोगांय संतोशान आसात. काजर जावन 40 वर्सां जालीं. तुमकां नांव सांगना, जागो सांगना, पूण वैयक्तीक आयल्यार तुमकां सांगीत. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांतो आमकां कळटा मरियमायेची सकत कितली वर्ती आनी आगाध. पवित्र पुस्तकाचे 4 दाखले दिवन तुमकां हांव ती सकत कितली म्हणलें विवर्सूंक हांव प्रयत्न करतां. पयल्यान पयलें मरी बडव्याचो संदेश लाभिल्लो आसतो. ती तुर्तान तिच्या कुटुंबाची मावशे भयण एलिझाबेथी सरशीन गेली. आपलें वडपोट चिंतवना, आपलो हुद्दो काय म्हण चिंतवना, चलोवंक आसा, पैण करूंक आसा, कश्टांची वाट समकोवंक आसा. हें खंयचेंच लेखी नासतना म्हज्या कुटुंबाची मावशे भयण आनी त्या देखून हांव वेतां आनी ती गेली. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, मरियन एलिझाबेथीक केल्ल्या भेटे वरवीं खंडीत जावन आमी समजूं कुटुंबाच्या जिविताक मरियमायेची सकत वर्ती जावन आसा. आमच्याच कुटुंबाचेर आज आमी दिश्ट घाली जाल्यार जायतीं काजारां बेसां जाल्यान बाबा मदें, आवय बापाय मदें, बोबड्या मदें उलोवणें ना. कोर्ट कचेरी घरांत आमच्या जगणें आनी कुटुंबाचो स्पिरीट आज दिसून येना. बदलाक कुटुंबां आमची वांटे वांटे जाल्यान कुटुंबांत द्वेश, हगे, प्रतिस्पर्धी आनी असलें चिंताप आयलो म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. आनी ह्या खातीर मदर तेरेसा म्हणटा, टुडे पॉवर्टी इज नॉट दॅट देर इज नो इनफ फूड, बट रादर पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस. आज दुर्बळकाय, एकसुरपणाची दुर्बळकाय आसा. कुटुंबाचो बांद अशीर जावन एकसुरपण प्रायस्त बापूय त्या प्रायस्त आवय एकसुरपणान दुकां गळयतात. भाव भयणीनो, तर मरियेचो आदार
कुटुंबाच्या जिणेक कितल्या म्हत्वाचो म्हणलें आमी नियाळूंक जाय. आनी दुसरें, मरी तिणें सांगात दिलो काना शहरांत हो सेवेचो सांगात, व्हडलोसो कुटुंबाचो सांगात, आतां सेवेचो सांगात. काजाराक मरी हजर आशिल्ली, वायन उणो पडलो, मर्यादेचें सवाल लोक गुणगुणोवंक लागलो आनी घरचो धनी कंगाल जालो. आनी ह्या वेळार मरी माय तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी त्याच घडये ताणें सांगलें बरी त्या कामागारांनी केलें. उदक आसलें वायन जावन परिवर्तन जालें आनी मरयेन सेवेचो संदेश सक्कड मनशा कुळाक दिलो. मगाच्या भाव भयणीनो, आज सेवा खंय आसा? क्रिस्तांवपणाक आनी एक नांवच सेवा. क्रिस्तांवपण सेवा करना जाल्यार ताका अर्थ ना. कशें सेवा नासतना क्रिस्तांवपणाक अर्थ ना की तशेंच क्रिस्तांवपण पोकळ जावन आसा सेवा नातल्यार. तर भाव भयणीनो, आज आमी सेवा दिवच्या बदला कितें जालें? आमचें थंय स्वार्थ चडला, आमी एकामेका प्रतिस्पर्धी जाल्या. सोडून हें करतना आमी कमेंट्स करचे, ताका कितें ताणें तशें करी जाल्लें, अशें करी जाल्लें, असले एक चिंताप आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, सोडून हें जाल्ले क्षण हांव TV जागा पळयतां, TV9 ह्या पेपरार घालतां, ह्या तुज्या विशयान पब्लीश करतां, वॉट्सॅपार विडियो काडचे, अपलोड करचें, नांव पाठ करचें. सेवेचो स्पिरीट नपयस जाला. मोगाच्या भाव भयणीनो, मरयेन गुपीत कुमक केली, सेवा दिली. तिजो सांगात आज आमकां सगळ्यांक सेवा दिवंक एक प्रेरण म्हणलें आमी ह्या गणिता वरवीं मरयेन काना शारांत आसलेल्या त्या अजापा वेळार आमकां संदेश जावन आसा. तिसरें, मरयेचो सांगात कुर्सा मुळा पर्यंत आज बांजलांत आमी वाचलें. मरी जेजूच्या कश्टांत सांगात दिवंक लागली. कुर्साची वाट ती समकाली, कुर्साच्या फाटल्यान ती गेली. ताका किळायतना ती थंयसर हजर आशिल्ली आनी हें पळोवन कुर्सार उमकळटनाय ती हजर आशिल्ली कुर्साच्या मुळान. थोडे देवशास्त्रज्ञ सांगतात, कसली स्त्री अबाव भिरांकूळ स्त्री, खडपाचें काळीज आशिल्ली स्त्री, रगत माज नाशिल्ली स्त्री, आपलो पूत कश्ट जाताना थंयसर उबी रावची कसली स्त्री. दुसरी कोणी तकले घेवन पडटी आशिल्ली, पूण मरी माय ती कश्टली पुता सांगता. पूण जाल्यारय पुताक प्रेरण दिवचे खातीर, ताका धैर्य दिवचे खातीर, ताका ससाय दिवचे खातीर, ताका आदार दिवचे खातीर ती कुर्साचो पाटलाव करता. किळायतना हजर आसा, तशेंच कुर्सार मरतनाय ती हजर आशिल्ली. आनी त्या वेळार जेजून सांगिल्लीं उतरां, स्त्रिये तुजो पूत आनी आपोस्तलाक आपले तुजी माता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां आमचो कितें संदेश आसा? कश्टातल्यांक, पिडेस्तांक, गरजेवंतांक जायते जाण आदार दितात. जायते जाणांच्या कुमके वरवीं आज पवित्र सभेन बरेपण जालां. आमचे संस्थे वाडल्यात आनी दुर्बळ्यांक कुमक करूंक SVP हेर संघटना आमच्या पवित्र सभेंत पिरगेजींत आसात. पूण कोणे सक्कडी वेतात की थोड्यांक ते खंयचेंच पडोवन गेल्लें ना. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भार आज आमकां मरी माय कश्टांत आमकां सांगात दिता आनी त्या देखून आमी कश्टांत आशिल्ल्यांक सांगात दिवंक, तांकां कुमक करूंक. आमच्यांत एक्सिडेंट जालें, पळय रेल्वे एक्सिडेंट जालें, धांवले मनीस धांवले, कांय तांचे आपार सूं कुडके जाल्ल्या कुडींत कांय भंगाराचो कुडको मेळटा की या पयशे मेळटात की. एक एक्सिडेंट जाताना लोक धांवता, विडियो काडना अपलोड करचें, कुमक करचें दिसून येना. कश्टांत संतोश पावचें. म्हाज्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी चिंतना जावंक पुरो अशें घडटा. त्या देखून मरी आमकां एक आदर्श जावन आसा. कार्मेल मायेचो सांगात आमकां कश्टांक आदार दिता आनी आमी हेरांचे कश्ट पळोवन तांकां कुमक करूंक आमकां धैर्य आनी प्रेरण दिता. चवथें आनी निमाणें, मरयेचो सांगात आपोस्तलांक त्या माळये सालांत
निराशे जाल्ल्यांक जेजू कुर्सार मेलो, आपोस्तल भियेले, आमकां आतां नर जिवीशी मारतात, धांवले, लिपोवन बसले, भिवकुरे जाले, निराशे जाले. आमी वचून माश्ली बागचेंच काम बरें हाचेर आमी विश्वास दवरलो. आज असली परिस्थिती म्हणल्यार जिंतात तांकां येता आसतना मोरी माय तांचे सांगात आसली, माळयेच्या सालार ती आसली आनी त्या माळयेच्या सालांत पवित्रत्व ओंकार मरेचेर आनी आपोस्तलांचेर दमता आसतना तांची भिरांत पयस जाली. आनी प्रत्येक जावन मरयेन तांकां सांगात हाडलें, तांकां सांगात दिलो. तांच्या ते दारान आपूण आसल्या वेळार तांचें बेव उणें करच्याक, तांकां धैर्य दिवच्याक ती तांच्या सांगाता वयल्या माळये सालांत हजर आसली. आनी हे आनी एक आमकां द्रश्टांत कार्मेल सायबीण आमकां तिजी मजत दिता, आमकां क्रिस्ती जिणयेक ती वर्ती उर्बा आमकां दिता म्हणलें कांय दुबाव ना. भाव भयणीनो, पयलें सांगल्या नीज गडितात हांव आनी हे 4 संगतीत हांव आमी एक लिसांव आमच्या मतींत आज दवरी जाय. आमी घरा वेताना हें लिसांव आमी व्हरून वचूं जाय. आमी खरें क्रिस्तांव म्हणलें आमकां कळी जाय आनी त्या प्रमाणे ह्या कार्मेल मायाचो दोंगर आमी सोडोंक जाय. दोंगरार वेचें म्हळ्यार मावंटन, क्लायमींग द मावंटन ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या हजारपणाक आमी वेचें, देवाच्या हजारपणाक आमी वेचें. दैवीक अनुभव थंयसर आमी भोगसो. म्हणजे त्या दोंगरार ताका देवाचें दर्शन जालें जळत्या बोल्यान. म्हणजे 10 उपादेश दोंगरार मेळ्ळे. आयचे पयले वाचप एलियास प्रवादी होरेब दोंगरार ताका दैवीक अनुभव जालो. देवाचें हजारपण, देव खरच हजर आसा आनी ताका तो दैवीक अनुभव थंयसर जालो. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा भाव भयणीनो, स्पिरिच्युअलिटी ऑफ एसेंडिंग टू गॉड. आज असली स्पिरिच्युअलिटी, असलें एक आत्मीक चिंताप, एसेंडिंग टू गॉड आमी दैवीक अनुभव करूंक दोंगराक चडा जाय. दोंगर आमकां दैवीक अनुभव दिता. जेजून दोंगरा वयलो प्रसंग दिलो, दोंगरार ताणें प्रसंग दिलो. जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जालो. दैवीक अनुभव ताणें ताच्या आपोस्तलांक ताच्या सांगाता आसल्यांक दिलो. आनी हो अनुभव मेळटा आसतना सोम्या आमी हांगाच रावचें बरें. 3 तंब मारया, तुका एक, मैजेक एक आनी एलियाक एक. पूण ह्या विशयान कोणाकच कळीत करिनाय म्हणून जेजून सांगलें, हो दोंगर तुमी देवा जायच, कित्याक हांवें आनी एक दोंगर सोडोंक आसा, कालवारीचो दोंगर. आनी त्या देखून हांगा बरें जाता म्हूण रावंक जायना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां दोंगर दैवीक अनुभवाचो संकेत. क्लायमींग द मावंटन ऑफ गॉड, स्पिरिच्युअलिटी ऑफ एसेंडिंग टू गॉड म्हणलें आमी तें आत्मीक आमी देवपणाक, ह्या देवाच्या हजारपणाक, दैवीक अनुभवाक आमी वेचें. आनी ह्या खातीर आमी वयर आज ह्या दोंगराक आयल्या, कार्मेल मायेचो हो दोंगर. आनी हांगासर आमी आयल्या देवाचें उतर, पवित्र एवकारिस्त आमी केल्लें नवें. आमचें भक्त हें सक्कड आमकां दैवीक अनुभव दिवंक सका जाय. आनी त्या देखून हो दैवीक अनुभव, कॉन्सेप्ट ऑफ मावंटन इज टू एसेंड टू गॉड. पूण एसेंड टू गॉड केल्यार पावना, आमी वी हॅव टू डिसेंड द मावंटन. आमी दोंगरांतावन सकला देवा जाय. आनी तें आज मोरी माय आमकां सांगता. तुमी बेंदीन गेल्या, संकेत प्राजीत असो, प्राजीत करा. जेजून मार्काच्या वांजेलांत 5 केजींनी बदला बरी खबर सत्माना. मोरया मायनी सांगलें तेंच ही बेंदीन गेला आनी संकेत जावन तुमच्या पातकांक प्राजीत करा. आनी हें प्राजीत करी जाय तर पयलें दैवीक अनुभव आमकां जाय जाय. त्या दोंगरांतावन आमी सकला देवा जाय. आनी तो दोंगर जावन आसा द स्पिरिच्युअलिटी ऑफ डिटॅचमेंट, नॉट एटॅचमेंट. आमकां आज एटॅचमेंट असो देंवसार लागला. वस्तू, पयशे, धनदिरवे, आस्पदीक आनी अशें कितलें आमी दास्तान केल्यारय पावना म्हणले बरी थोडे आमची चिंता. पयत पुस्तकांत तें दाखलो आसा, म्हाका मस्तो बरेंपण जालें. आनी त्या देखून
हांव म्हजीं कोठारां हीं कोसलावन घालतां आनी व्हड नवी हांव बांदतां व्हड कन्न बांदतां आनी त्याच राती फेत्त पेशा आयच्या रातीन तूं मरतलोय कोणाची जावंक पावतली ही तुजी आस्त बदीक मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून आमी द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ डिटॅचमेंट आमी वयर तावन सकला देवा जाय दैवीक अनुभव जाल्यार मात्र आमकां सकला डिटॅचमेंट करूंक साद जाता आनी स्पिरिच्युएलिटी ऑफ डिटॅचमेंट आनी तुमी प्रत्येक जावन कार्मेलीत भाव याजक तुमी असले चिंतपांत जियेतात आनी हेंच चिंतप लोकांक शिकोवन तुमी दिवन आसात ब्राउन स्कॅपुलर प्राजिताचो संकेत मेरी गिव्स द स्ट्रेंथ टू फॉलो द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ डिटॅचमेंट वर्ल्ड टीचेस अस द थियरी ऑफ अटॅचमेंट वस्तू संगती पैसे आनी हें सकड तात्कालीक ह्या संवसारान आमी उपाय करताय मात्र पूण आमकां गरज ससनाचें जिवीत आनी ह्या जिणेक मोरी माय आमकां प्रेरण दिता होसो तिणें आमकां दिवचो उलो आनी त्या देखून कार्मेल मायचो सांगात आमकां क्रिस्तांवांक व्हरती सकत ही सकत काणयोन बळवंत जावया देवाच्या उतरांत मेळची सकत आनी तशेंच पवित्र एवकारिस्तीच्या सक्तेन मोरये सांगता आमचें पैंडकर आत्मीक बरेपण जोडूंक आमी प्रयत्न करया तीच कार्मेल माय आमकां तिजो सदांच सांगात दिवन दी म्हणून आमी मागया आमेन. उबी रावा. आमचो भावार्थ आमी आतां उसारया सदमंता देवाक सर्वपिता बापाक सगळ्यांनी पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यानी गर्भे समोलो आंकवार बरेकान जमलो पांच मिनिटां काल कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलामध्ये ताणे केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान पोतनान जालो सरकार सोडलो सर्वपिता देवाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिवानी मेल्यांचे शुद्ध करूंक प्रयत्नो सदमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक सभे भक्तां सोय येतात पदकांचे मोक्षाने पुढीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. भाव भयणीनो कार्मेल माय मनशा कुळाक एक व्हड सकत म्हणून मानून घेवन तिचो दाबाजो आज आमी आचरण करतना सर आमची मागणी कार्मेल माय मारिफात समया जेजूक समर्पिया. तुमची जबाब कार्मेल माये मुखांत्र जेजू आमचे मागणे आयक. मागया आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्यान बसत. सर्वेस्पर बापा तुज्या पुता जेजूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस सर्व बिस्पांक याजक आनी धार्मिकांक गरज आसची भलायकी जनवाय आनी खालतेंपण लाभय म्हूण मागता. मागया आमी कार्मेलीत वर्दीच्या सांद्यां बसत. दयाळा बापा कार्मेल मायेची देख घेवन ध्यान आनी वरे संवाद्वारी अख्ख्या संवसारार वावर करून आसच्या कार्मेलीत भाव भयणी आनी सेक्युलर कार्मेलीत सांद्यांनी कार्मेल मायेची भाग्यवंतपण निस्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणयेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. मागया आमी आमच्या दानी आनी हितचिंतकां बसत. कणमळ्या बापा मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सर्व दानी हितचिंतकां तशें विविध रितींनी सेवा दिवच्या आनी कुमक करच्या सर्वांक बसत. तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनाक तूं तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी. तशेंच सरल्ल्या दानींक सासणीक विशय फावो कर म्हूण मागता. मागया आमी देवादीन जाल्ल्या कार्मेलीत भावा आनी भयणी पसत. मुगळा बापा कार्मेलीत वर्तांत सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पासारन आतां तुज्या राजांत सासणीक जिविताचें इनाम जोडूंक आयिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणींक तांणी आशिल्लें तें सासणीक जिविताचें सूख फावो कर. तांच्या मागण्याच्या आदारान
आमी तुका मानता तसले जिवीत जियोवच्याक फाव कर म्हूण मागता हांव. मागया आमी मणिपुरांत कश्टांच्या लोकांक पासत. काकुळदारा बापा, ती क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताची सुवार्थाची येतात म्हणल्यार कारणाक लागून अन्यायाक वळख जावन कश्टांच्या ह्या बावडांक तुजो सांगात दी. तांचे कश्ट हळू कर, शांती परत्यान स्थापन कर. सरकारा थावन बेगीनच परिहार तांकां मेळूं आनी भाव बांदवपणाचें वातावरण पुनर्स्थापीत जावं म्हूण मागता हांव. प्राकृतीक विकोपाक वळख जाल्ल्या लोकांक पासत. कनवळ्या बापा, ह्या दिसांनी आमच्याच गांवांत उत्तर भारताच्या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली असल्या गांवांनी पावस आनी आवराद्वारी कश्टांक सांपडलेल्या लोकां खातीर आमी मागता. तशेंच पावसा उपरांत कृशेच्या कामाक लागल्ल्या रयतांक तुजे हाती आमी समर्पिता. तांच्या वावराक तांकां जोगतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. मागया आमी कार्मेल सायबिणीच्या सर्व भक्तिकांक पासत. मुगळा बापा, कार्मेल सायबिणीचो दबाजो आमी संभ्रमतना सर्वांनी बेंतीन आनी ताचो महत्व समजून आमकां कार्मेल माया लागीं आसो मोग आनी अभिमान बेंतीन घालचे मुखांत्र प्रसारूंक आनी तिचे शेगून आमच्या जिवितांत जियोवंक जायाची कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आनी कोणाक आमचें मागणें बसयलां तांचे खातीर मौनपणी मागया. सर्जींच्या बापा, आमची मागणी आनी विनवण्यो आमी तुका समर्पिता. तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. कार्मेल मायेन तिच्या संरक्षणाची खुणां जावन दिल्ली बेंतीन नेसचें सांगाता आमचें जिवीत तिच्या शेगुणांनी नेटोवन तिचे बरी सबायेन बरोवंक आमकां सर्वांक तुजी कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव पवित्र बापा, भाग्यवान अवकार मरयेचो ससायचो उडास काडून भक्तीन हो काणिको आमी तुका भेटयता. तुज्या सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक, तुज्या सडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माय, भाग्यवंत अवकार मरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजान विश्वासपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या करण्यान तिणें तें पाळलें. धर्मदुतांनी सगळ्या मागण्यांत ती तीर रावली आनी आमच्या सडवणदाराच्या सडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाक आत्मीक आवय ती जाली. तेज्या पुताच्या भावंडांचेर तिका आसो आवय सारक्या मोगाच्या जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावचे आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो उपकार आनी बुजावणे दिवची जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा दिवशीन आमच्या यात्रेक पैणान समकताना ती आमकां प्राकासायता. देखून आतां देव दुतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So service for tu Sargani somsa bala tuja vaibhava Utsargi dukha jai jai Service for aje name data jai Utsargi dukha jai jai. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षालें मेळच्याक तुमचे बसोवन आनी समेस्त मनशां बसोवन तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येया सुम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा, आमचे सोडून बसोत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुज्या इश्टगांत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरू आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या तिसोबती भगेवंत जुजेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुमी विंचून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेजून सर्गींच्या राजाचे मागणे आमकां शिकयलें. हे सर्गींच्या राजाचे मागणे आमी म्हणटना मरियमाच्या मजतीन आमी सर्गींच्या राजाक पावच्याक हे मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सदांच जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो वचपडो आसा आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भक्तां भोगोस आनी आमकां ताणेर पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली अनवरांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकरांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन
सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेये संसाराची पाप काडटले. देवाची शेये संसाराची पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाची शेये संसाराची पाप काडटले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया हो जेजू आमचो सोमी आनी सडवंदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयलां. आमी सर्व सुभागी. तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तोच म्हजो तुज्या घरांत रावचो. म्हजो आत्मो आत्रिकता. तुका मेळूंक लालयता. ही म्हजी कूड म्हजें काळीज. तुका भोगूंक आशेता. म्हजो कोण देवाक सोदून वेता. सियोनाक ताका देखूंक पावता. प्रामाणीकपणाची करून चलता. ताची काकूळ दयाळाय जोडटा. म्हजो आत्मो आत्रिकता. तुका मेळूंक लालयता.
Fictis tuja angnan sarso Hălzaro herdisa prascolto Nel bagi născea sângirau so Sântos muzot dulcea caramau so Muzot mătrica Tu camera Dolaleta Imucicul Mucecaris Tu ca Bogu Așeta Muzot mătrica Tu camera Dolaleta Imucicul Mucecaris Tu ca Bogu Așeta प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी आणि रक्तावरवीं आमकां पोशण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी बगेवून ओंकार मरयेच्या सेवेक समर्पी जाल्ल्या आमी विश्वासपणी तिच्या देखीचो चड आनी चड पटलाव करूं ती आमकां आदार दिव. हे आमी मागता तुझ्या सपुता जेजूचे नांवी. दय करून उबीच रावा. आतां मिसाचे प्रधान याजक हांगसर आसच्यो ह्यो बेंतिण्यो बेंजार करतले.
त्या उपरांत तुमी कुमगाराक आयिल्ले भशेन येवन ही बेंतीन आमच्या सेक्युलर कार्मेलीत सांद्यांतावन स्विकार करची. सर्व संपूर्ण आणि पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नान आनी पुनार जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आणि पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या ह्या दाबाजाच्या दिसा तिणें तिचें सांगातपण तशें आदाराची कुणां कशी दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर. जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन नेसता ताका कार्मेल मायेची ससाय मेळो. तिच्या विनतीन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरण पर्यंत ती कुरपेंत थीर रावो. बेंतीन नेसचे सांगाता तांचें जिवीत मरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पैण अखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप बगूंक फावो कर. हें आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. दय करून बसा. कुमगाराक आयिल्ले भशेन तुमी येवचें. ह्या वेळार आमचे कॉयर मोरयेक गितां गायतले. Carmel, mighty, at me, don't go, so don't she
सर कार्मेलीत प्रादींच्या आनी ब्रदर्सांच्या नांवी हांगा जमलेल्या तुमकां समेस्तांक सर याजकांक धार्मीक भाव भयणींक ब्रदर्सांक सेक्युलर कार्मेलीत तिसऱ्या वर्दीच्या सान्यांक आनी म्हज्या मोगाळ भावा भयणींक तुमकां समेस्तांक कुरपेन भरलेलें संतोश भरीत कार्मेल मेळचें फेस्त हांव मागतां आशेतां. मोरयेन व्हरतें आमकां इनाम दिलां. आपणाचेच नेसण बेंतिने मुखांत्र आमकां दिलां. Mary has given her very clothing to us, the holy garment, as a sign of her love and protection. And her clothing, this capella invites us to live a life of Mary, life of love, life of prayer, life of service, and of God. मुरयेमायन आपणाचेच नेसण आमकां दिलां आनी हें नेसण आमी न्हेसलेलीं तिचे भशेन मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जिवंक आपोवणें दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिशेन तुका समेस्तांक हांव बरें मागतां. बेंतीन आमी न्हेसून मोरये भशेन जावंक हर प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन देवाच्या कृपेन आमी वाडटले हांव. मोरये भशेन देवाक दिसा दीस लागीं आमी आसतले हांव. आनी आयच्या बागी दिसा प्रत्येक जावन हांव उपकार बाळूंक आशेतां आयच्या प्रधान याजकाचो. मनात एक बाप रिचर्ड कुवेल्लो, फादर मुल्लस वैद्यकीय संस्थेचे डिरेक्टर ते जावन आसात आनी तुमी जाणात येदे व्हडल्या संस्थेचे डिरेक्टर म्हळ्यार कितली जबाबदारी तांची थंय आसा म्हणून. हांवें फकत फोन केलें. फोनाचेरच फादर एस आमची फेस्त आसा, परब आसा जुलायच्या 16 तारखेर, तुमी प्रधान याजक जावन येजय म्हणून विनंती. इमिडिएटली डायरी हांवें पळोवना पूण तुमकां यस इमिडिएटली ताणें वय म्हळें आनी त्या दीस सय गेल्ल्याक आज ते हांगासर पावल्यात. भलायकी तांची तितली बरी ना. खालतन भोवशे ताप शेळीले घेवन आयल्यात. हांगासर मिसाचे पयले गुळयो खाण घेवन आलतारी सोडल्यात. 4 वर म्हाका मॅसेज आयली, फादर म्हजो ताळो तितलो बरो ना, शेळ आसा, कोंकली आसा, पूण हांव खंडीत जावन तुमच्या फेस्तांत भागीदार जातलो. जें कितें म्हाका दिल्लें हांव करतलो. आनी तें दिसा ताणें रुजू कर दाखयलां. शेळ ताप कितें आसूं तें कुशीक दवर न्हू, ताचे वयर ते उंच पर्वतां सोडले भशेन सोडल्यात. आनी हांगासर आमकां आज मिसाच्या वेळार प्रधान याजक जावन आनी कशें मोरये मेळचो सांगात आनी सकत आमी आमच्या दिसपट्ट्या कुटुंबांत खासकेन तशेंच कुटुंबान आमी आपणाव येत म्हणलें आमकां बरो लिसांव ताणें दिला. ताजे करून जमलेल्या तुमी समेस्तांच्या नांवी फादर रिचर्ड कुवेल्लोक हांव देव बरें करूं म्हणटा, दिनवास म्हणटा आनी तांच्या मिसावा खातीर बऱ्या भलायके खातीर आमी मेळटा. आमकां कार्मेलीतांक वांटून घेवची सवय आसा. इल्लें हांवें तुमच्या लागीं वांटलें आनी म्हज्या फाटल्यान आसा ह्या श्रायनाचो डिरेक्टर फादर स्टीवन पिरेरा. सो उरिल्लें वांटूंक उरिल्ल्यांक देव बरें करूंक तो फुडें सरता. भावन आनी भयणीनो, आज फेस्ताचो दाबाजो. ही आमच्या वर्दीच्या मुखेल फेस्ताक आमच्या संतोशान वांटेली जावंक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. प्रत्येक जावन जायते फिरगज विगाळ, सहायक विगाळ, सांजुजे सेमिनरीचे प्राध्यापक, ब्रदर्स, रिलिजियस याजक आनी भयणी हांगासर आसात. आमचेच कार्मेलीत भाव कार्मेल आश्रम कोटेश्वर, आशादीप आंबडेंत्यार, तशें कॅनडातावन रजर आयिल्ले याजक हांगासर पावल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आमचे दिनवास. मिसा उपरांत याजक आनी सिस्टरांनी बाळूक जेजूच्या हॉलांत सांगाता मेळचे म्हूण विनंती. आमच्या ह्या फेस्त दिसाच आमचे बेतनी मेळाचे भयणी तांच्या मेळाचो 103 फावंडेशन डे आचरण करतात. हांगा ती आमचे संगी आसात. तांकांय ह्या बागी सुवाळ्याचे शुभाशय. आमच्या पात्रून मायेचें फेस्त आचरण करतना आमकां आमचें आपोवणें जियोवंक
आनी आमचे मिसां वावर बऱ्यान करूंक आदार दितेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी दिनवासता. तुमच्या उदार मनाच्या दाना वरवीं, तुमच्या प्रामाणीक मागणे वरवीं, तुमच्या उत्तेजनाच्या उतरा वरवीं, तुमी हांगा येवचे वरवीं आमकां व्हड आदार आनी बेसांव मेळटा. तुमचो भावार्थ, तुमची भक्त आनी तुमचे तें आसची ती उर्बा आमचे धार्मीक जिणी जिवंक एक व्हड प्रेरण आनी मेलफंग. त्या सांगाता हांगासर वावुरच्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांचो, इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या सांद्यांचो, कार्मेल सोजेर हांचो, बाळूक जेजू जेवण समितीचो आमी काळजांतावन उपकार बावडता. विशेष रितीन आमच्या कोवेंतांतलीं तशीं ह्या पुणशेतांतलीं सर्व कामां सुसूत्र जावन चलतात तर हाका कारण आसा आमचें सपोर्टींग स्टाफ. तांच्या प्रामाणीक सेवेक आमी आभारी. हाचे भायर खंयच्याय संघ संस्थेचे सांदे जायनासता तांची गुप्ती सेवा दिवची जायतीं आसात. ह्या सर्वांक आमचे सलाम. मधुर गायनाद्वारे आमकां ह्या देवस्तुतेन भक्तीन भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल कोयराच्या सांद्यांक आमी आभारी. कार्मेल मायेचो आपुरबायेचो ग्रोट्टो ह्या पुणशेताच्या दाव्याक आसा. कशें पोरण्या तेस्तामेंतांतलो कार्मेल दोंगर सोबायेन भरलेलो गी तेच दैवीक सोबायेन हो ग्रोट्टो आज परजळटा. मीच तेच थंय वचून थंयच्या कार्मेल मायेची सोबाय एक पोटी तुमींच साक जाय म्हूण आमची आशा. हो ग्रोट्टो तशें आल्तार सुरंगारावंक आदार दिल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स, बेन्स इलेक्ट्रिकल्स, फोटोग्राफी केल्ल्या स्टॅनली बंटवळ, कदेलां दिल्ल्या लोबो एरेंजर्स हांकां आमी थँक्यू म्हणटा. फाटल्या 9 दिसांनी आमी हांगासर कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आदारलें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 10 वरार अर्थ बरयत तशें सृजनात्मक रितीन तेर्स शिकोवन भक्तिकांक मागोवंक आदार दिल्ल्या आमच्याच वर्दीच्या सेक्युलर कार्मेलीत सांद्यांक आमचे दिनवास. फेस्ता बाबतींत खर्चाक दान दिवन आदार दिल्ल्या आमच्या हितेश्रींक आमी आमचे मान बागायता. हांगासर आजच्या रिलिजियसांक एक बरी खबर आसा. आमी सदां ब्रेवरी मागता आनी तातूंत जायतीं कंथारां आसात आनी बेनिडिक्टूस आसा, मॅग्निफिकात आसा. हाचे ताळे थोडे पोटी आमकां अप्रूप कशें दिसतात. हे सकड ताळे सांगाता घालून आमी एक पेन ड्रायव्ह तयार केला आनी हातूंत आसचे हे ताळे वापरून आमी आमची ब्रेवरी मागोवंक सुलभ जाता. ही पेन ड्रायव्ह तुमकां स्टॉलांत आज न्हय मुखल्या दिसांनी मेळटा. मोल केवळ 200 रुपये मात्र. परत्यान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें आनी कार्मेल मायेच्या बेसावान भरलेलें बागी फेस्त मागता. कार्मेल माय आमची शारोतीन ह्या आमच्या जिणे पयणार आमकां सांगात दिवं आनी जेजू सरशी आमकां पावों हेंच आमचें मागणें. देव बरें करूं. आतां फेस्ताच्या दाबाजीक आशिर्वादा खातीर उबी रावया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी सर याजक फादर मेल्विन डिकोना आनी तांचे सांगाती याजक कार्मेल माळाचे आनी भावांक आमी बरें फेस्त मागता आनी म्हाका आपयल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर मेल्विन म्हजो आप इश्ट. हांव माडंत्यार सहायक जावन आसतना 1993 ताजे शिकाप सेमिनारीचें तो शिकतलो. तशी आमची वळख सुमार आदली. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विंचून काडली, तो तुमकां तिची बरगी करूं. देवपूत मरयेतावन जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ले बरी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कुरपेन बरो. सम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची नेसण नेसला, तो तिच्या शगुणाचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात बगूंक पावो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येया. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
तुमी बसल्लीं कदेलां दये करून एक कडेन मांडून दवर.